फाटल्या 41 दिसांत पोलिसांनी सुमार 33 लाखांचे ड्रग्स जप्त केल्यात। 47 जणांक अटक केल्या तातूंत चड आंकडो नॉन गोवन्साचो। मात गोंयकाराचोय आंकडो कमी ना। ड्रग्सा बद्दल जर इनपूट आसात जाल्यार आपल्याक दियात म्हण 40 आमदारांक पत्र बरयलां अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगले। 13 ऑगस्टाक हणजुणांत ड्रग्स ओव्हरडोसान 2 जाण सोंपले म्हूण मिडियान रिपोर्ट फोडले उपरांत सरकारान ड्रग्सा आड धडक कारवाय हातांत घेतिल्ली। हणजुणेचे घडणुके उपरांत आज मेरेन हे 41 दिसांत सरकारान ड्रग्सा आड कारवाय केल्या ताची स्टॅटिस्टिक्स आसा ती अशी। फाटल्या 41 दिसांत ड्रग्साच्यो 45 केशी रजिस्टर जाल्यात। 47 जाणांक अटक केल्या। सुमार 22 किलो ड्रग्स पोलिसांनी जप्त केला। जप्त केल्ल्या ड्रग्साचें मोल जाता सुमार 33 लाख। ज्या 47 जाणांक अटक केल्या तातूंत सगळ्यांत चड आसात नॉन गोवन्स 23 जाण। मात गोंयकारांचोय आंकडो कमी ना। ड्रग्स केसींनी 18 गोंयकारांक अटक जाल्या जाल्यार 6 फॉरेनरांक भितर वडयल्यात। इतले मजगतीं मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ड्रग्सा बद्दल कितें खबर आसा जाल्यार मिडियाक सांगचे परस आपल्याक सांगात म्हूण फतवो काडलो। मुख्यमंत्री म्हणटा आपणें तशें पत्र 40 आमदारांक बरयलां, आजून एकल्यानूय इनपूट दिल्लें ना। सो हे लेटर तुम्ही सगळ्यांक दिला 40 जाणांक आनी कितें रिस्पॉन्स कितें येयला आतां? निघते 3 दिसा पयलीं। प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी आनी विश्वनाथ नेने। निमाणे फातोड्डेकारांचे पुलीस स्टेशनाचे स्वप्न साकार जाले। 30 सप्टेंबर शेनवारा फातोड्ड्या पुलीस स्टेशनाचे उक्तावण जातले। मंत्री आनी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान पुलीस स्टेशनाची पळोवणी केली। काम जाला, मुख्यमंत्री उक्तावण करतलो म्हण ताणें म्हायती दिली। इन्स्पेक्शन घेतला आमी फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचे। दसऱ्याक आमी 11:30 वरांचेर चीफ मिनिस्टराच्या हातान ते इनॉग्रेट करतले। सो सिन्स दीस इज अ बिल्डिंग दॅट इज बीन रिफर्बिश्ड and it's been done on a war footing by GSIDC. So we have reviewed the situation and we are confident that we will start it on that day. So after many years we are getting what we wanted and we hope that this police station will give enhanced security to the citizens of Fathurda. Notification रोखडेंच येवपाचें आहा। एट मोस्ट सोमारा मेरेन येवंकूच जाय if it is not come yesterday. Giving the boundaries of this police station. So we will be inaugurating the police station on Dasra day at 11:30 at the hands of the Chief Minister. घेऊया एक ब्रेक।